आता खबरो विस्तारान फाटले 3 महिने झाले प्रशासन ठप्प जाला। 3 महिन्यात फक्त एक मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या। मंत्रिमंडळाची बसका जायना म्हळ्यार गोंयांत सरकार ना म्हण काँग्रेस उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजल रॉड्रिगीज आनी गौतम शिरोडकार। गेले 3 महिने प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा। 3 महिन्यात फक्त एक कॅबिनेट मीटिंग जाता आणि कॅबिनेट मीटिंग ना म्हणजे सरकार चलना। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स, नो गव्हर्नन्स, वेगळे वेगळे इश्यू घेऊन लोक रस्त्यार येत आसात, लोक उपोशनाक बसतात, वेगळे वेगळे तरेन लोकांचे प्रश्न आयज सुटावे जायना। लोकां भितर प्रचंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट जाल्लें आसा आनी लोकांची अपेक्षा आसा की आमी जे प्रमुख विरोधी पक्ष आसा आमी त्यांचे प्रश्नाक वाव दिवप, त्यांचा आवाज आमी सुटोवप आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा तुमचे मुखार ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बसल्यात। सगळे लोकांचे वतीन आमी मागता की फाल्यां जेन्ना पार्टीचो अध्यक्ष येता, पार्टीचो अध्यक्ष म्हणजे सर्वास्व, ताका सगळे अधिकार आसा आनी त्या अध्यक्षाक गोंयांत 3 महिने सरकार ना चलना, 3 महिने जाले एक हेड ना। गोंयांत बीजेपीचे म्हणटा ते इतले मेंबर लाखांनी मेंबरशीप आसा, तांकां एकूय लायक मनीस गोंयांत दिसना जो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर जावपाक शकता। नरेंद्र मोदी आमी म्हणटात की डेमोक्रेटिक व्हॅल्यू तो पाळना, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन तो काबार करता, तरी आसतना तो जर 10 दिसांचो जर टुराक एक फॉरेन कंट्रीक वयता जाल्यार राजनाथ सिंग तेगेले कॅबिनेट चेअर करता। हाचे पयलीं गोंयांत जेन्ना जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री गोंय सोडून भायर गेल्ले आसा तेन्ना एक हंगामी मुख्यमंत्री कोणाक तरी ते पावर दिवन गेल्ले आसा, एक 8 दिसांक, 10 दिसांक, 15 दिसांक सुद्दां। आयज 3 महिने जाले गोंयच्या लोकांक कांयच खबर ना एक्झॅक्टली कितें कंडिशन आसा। फक्त एक स्टेटमेंट परत येता दॅट चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट व्हेरी पॉझिटिव्हली, हो एकूच स्टेटमेंट येता आनी लास्ट 2 स्टेटमेंट आशिल्ले, एक म्हणजे पोटान दुखताले म्हणून आनी दुसरी पॅन्क्रियास स्वेलिंग। त्याच्या नंतर खंयचोच स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थाचेर ऑफिशियली रिलीज केलो ना। एक म्हणजे ऑफिशियली अजूनही त्याचे हेल्थ कंडिशनाचे बुलेटिन आम्ही मागणी करून सुद्धा दिले वचना। राज्यपाला कडेन आमचे आमदार, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष वयतात, मागतात। राज्यपालाक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आसा ताका रिकॉग्नायज करपाक तिका बावडे दिसत ना। इलेक्शन गव्हर्नमेंट फॉर्म जाता आसतना दिसना, जेन्ना एक मेमोरेंडम दितात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोंयची आनी प्रमुख विरोधी पार्टी, त्या राज्यपालाक वेळ ना त्यो मागण्यो कितें आसा त्यो पळोवपाक आनी ती जवळ जवळ 23 दीस लागतात एक लेटर पार्टीच्या अध्यक्षाक परत बरोवपाक की तुमचो जो मेमोरेंडम आसा तो मेमोरेंडम आपले चीफ सेक्रेटरीक धाडपाक। म्हणजे राजभवना वयल्यान परवरी पावपाक जर चलोन सुद्दां जर मनीस केल्लो जाल्यार तो 1 दिसान पावता आशिल्लो आनी परत रकात घेवन दुसरे दिसा पावता आशिल्लो, चलोन गेलो जाल्यार सुद्दां तें कांयच जायनासतना जवळ जवळ 23 दिसांनी फक्त एक लेटर धाडटा।